गायन घेऊया I3 पेज नंबर 116. I3. Deva sorlo apoiskiela atatori lagit sota atgavotu sayut sola atatori portunieta zaidi Morsa patkan bona atatori olkun keta baboinachir patom kela atatori mafi magta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता प्लासियानो द क्रूज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया लॉरेटो मोरायस आयज सर्जरी करूंक वेता. देवान ताका पेकोणेचो हात लावूंक ताचेय पासत मागुया. ह्यार सगळींची कोण बरी नात सर्जरी करतात तांचे पासत आमी मागुया देवान तांकां आपलो पेकोवणेचो हात लावंक. युक्रेन ह्या देशान हें झूज जें आजून पासून पेटलेलें आसा जायतीं जाणां सोंपून गेल्लीं आसात. निसंटन जायतें जालां. हें झूज बेगीन बंद जावंक मागुया. तशेंच हेर सगळी आमची मागणी आमच्या राज्या पासत आमच्या गांवचे पासत आमच्या शेजाऱ्यां पासत आनी सगळीं जांकां आमी वळखता तांचे पासत आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. देवाचे राज तुमचे मदें आसा अशें जेजू आमकां खुशालकायेनी पुरगुटणी करता तेन्ना आमी सगळीं देवाच्या राजाचे वावराडी म्हूण ओळखून घेवन दिसपूट ह्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक तो आमकां आमंत्रण दिता. देवाचे राज आमचे मदें आसतना देवचाराचेर झुजूंक ताच्या आडगांचेर आमी आड वचूंक आमकां सगळे शक्तीन हे मिसाची भेट देवान किरीत भाशेन स्थापून दवरल्या. तर हे मिसाचे भेटे वरवीं दर दिसाक आमच्या पातकांचेर झुजूंक आमकां हे मिसांत कृपा खतखत्यान आनी बोड सगळ्या बोडान आमकां मेळूं म्हूण मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोरी मागून म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरिदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासून भाग्य सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराध लागीं विनंती करात. सोर पदवेदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. भोव व्हडते आनी मोहिमेवंत देवा तुजे मुखार खालती जावन आमी हें प्रार्थन करता. आमचे सुरवणीची परब लागीं पावत येता. तर पास्कांचो गूट व्हडी भोक्तीन आनी सुफळायेन समरुंबूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणांक. जेरोमियस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, हांवें अशी आज्ञा केल्ली, म्हज्या उतराक पाळो दियात आनी हांव तुमचो देव जातलों आनी तुमी म्हजी परजा.
हांवें तुमकां वाट दाखयल्या ती नीट दवरात आनी तुमकां सूख मेळटलें. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपलेच वायट काळजाचे बुदी प्रमाणें तीं चल्लीं. आपलें तोंड म्हाका दाखोवंक ना, म्हाका तांणी पाट केली. तुमचे पुर्वज इजिप्तांतले भायर सरले त्या दिसांतावन ते आज पर्यंत दिसान दीस पुरो जाले म्हणून आसतना हांवें तुमचेशी सगळे म्हजे सेवकां प्रवाद्यांक धाडल्यात. पूण तांणी म्हजें आयकूंक ना, म्हज्या उतराक चीत दिवंक ना. आपली मान ताण केली आनी आपल्या पुर्वजां परस तीं पास्ट जालीं. हें सगळें सांग तांकां, पूण तुका तीं चीत दिवची नात. तांकां उलो मारशी जाल्यार तुका जाप दिवची नात. देखून तांकां अशें सांग, ही परजा सर्वेस्परा आपल्या देवाच्या उतराक चीत दिना आनी ताची शिटकावणी मानून घेना. विस्वाशीपण म्हणल्यार नाच. हें उतर लेगून तांच्या तोंडांतल्यान सरून गेलें. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. परतून म्हणुया, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर खडप आमचो तारक, ताका वखाणुया. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. सोरपट पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो. आमी सगळीं ताची परजा, चोरवाक वेल्ल्यो शेळयो. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. मेरीबाग आनी अरण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरां वरी दारून करूं नाकात. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो करण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. जबाब, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पर, सगळ्या काळजांतान म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगळोच भलो आनी काकलुसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एक देंवचार काडटालो आनी तो मोनो आसलो. पूण देंवचार काडिना फुडें तो मोनो उलोवंक लागलो आनी सगलो लोक अजाप जालो. तरी आसतना त्या लोकांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, बेलझेबूल देंवचाराच्या प्रधाना उद्देशी हो देंवचार काडटा. हेर कोण ताची परिक्षा करून सर्गावेली एक खुणा ताचे कडेन मागताले. तांची चिंतना ओळखून ताणें अशें तांकां म्हणलें, दर एक राज दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार तें पाड जातलें आनी घोरार घोर मोडोन पडटलें. म्हणटूच सैतानानूय दोशी जावन आपणाचेरूच झूज करीत जाल्यार ताचें राज कशें उबें दवरतलें. तर बेलझेबुलाचे पदवेन हांव देंवचार काडटां अशें तुमी म्हणटात. हांव बेलझेबुलाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार तुमचे शीस कोणाचे पदवेन काडटात तर? म्हणटूच तेच तुमची नीत करतले. पूण हांव देवाचे पदवेन देंवचार काडटां जाल्यार देवाचें राज तुमचे तांय खरेंच पावलाशें जालें. कोण एक बुलिश्ट मनीस हातयारां घेवन आपले रावणे राखीत जाल्यार ताचे कडेन आसा तितल्याकूय कांयच भिरांत ना. पूण ताचेकूनय बोलिश्ट दुसरो एकलो कोणी येवन ताका हारयत तेन्ना ज्या हातयारांचेर तो फातयेतालो ती सगळीं खाण घेवन तो ताचो माल वांटतलो. म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुंजायना तो शिंपडायता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. भाव भयणो, आयचे अंतर्गीत आमी कांय बरें वाचलां आनी आमी जबाब दिला, तुमचीं काळजां दारून करूं नाकात. आनी जेजू आज आमकां
देवाचें राज आमचे मदें आसा म्हूण आमकां सगल्यांक परगोडटा आयच्या शुभ वर्तमानान. काय बरें जेसू म्हणटा शेवटाक, म्हज्या बागाना तो म्हजेर आड आसा आनी म्हजे बरोबर पूज जायना तो शिपडायता. देव आमकां सगल्यांक हे सर्गीच्या राजाचे येडदिरी जावंक वावराडी जावंक आमकां आपयता आनी आमकां सगल्यांक पवित्र स्नाना वरवीं हो हूक दिता. जेन्ना देवान आमकां ह्या संवसारान रुचले, देवाची येवजण आसा की आमी ह्या संवसारान उदीक आनी उदीक हेच जेसून हाडलेले सुर्गीचें राज विस्तारूंक. आनी बावतिजमा वरवीं आमकां 3 कार्य दिल्यात, एक प्रवाद्याचे, एक राजाचे आनी एक याज्ञिकाचे. ही तिनूय कार्य आमच्या जिवितान उदीक आनी उदीक नेटान आमी करूंक त्याच देवाची येवजण. पूण जायते फावटी घडये आमची काळजां आमी दारून करून भोंवताव. आमी घडये संवसारी वस्तू आनी देवचाराच्या आडगांक आमी सांपडटाव. जायते फावटी घडये देवचार आमकां नाडटा आनी नाडणेक आमी सांपडटाव तेन्ना आमी सगळेच गूल जावन तातूंतच उरता. संवसारी मन आमकां आसा खरें, पूण ह्या संवसारी मनान आमी जायते फावटी वायट कर्तुबां, वायट वस्तू आनी हेर परिणाम आमचेर येतले आनी दुसऱ्यांचेर येतले आमी करूंक पावता. देखीक जेन्ना आमकां जुट्टी मेळटा, आमकां अधिकार मेळटा तेन्ना आमी दुसऱ्यांचेर जुलूमशाही चलयता. आमकां जेन्ना बाबा भयणीनो पदवी मेळटा तेन्ना आमी लॉन्च घेवंक तयार आसता. आमकां जेन्ना जुट्टी आसता तेन्ना आमी दुसऱ्यांचें वायट करूंक आनी नाका आसलेली पाड वस्तू करूंक आमी तयार आसता. आनी जेजून दिल्ली ही बरी आज्ञा, एकामेकाचो मोग करात, एकामेकाची सेवा करूंक जायते फावटी आमी विसरता. इतलेंच न्हय, देवाचें राज आमचे मदें आसा आनी देवाच्या राजाचे वावराडी म्हूण आमी जायते फावटी घडयेक आमचें मन, आमचें काळीज दारून करता आनी आमी दुसऱ्याच मार्गान चलता. जेजू काय बरी आमकां उतरां म्हणटा, बेलझिबुलाच्या आज्ञान आपूण देवचार काडटा जाल्यार कसलो फायदो? कित्याक देवचार आपल्याच राजाचेर केन्ना झुजचो ना. तो गरज पडल्यार बऱ्या मनशांक ओडून हाडटलो. आपल्या आडगां वरवीं, आपल्या वायट कर्तुबां वरवीं, आपल्या फोटिंगपणा वरवीं, आपल्या घातकीपणा वरवीं आमकां तो सगल्यांक आपल्या पागेरान बाबा भयणीनो सगल्यांक घालून दवरतलो. आनी अशें आसतना आमी जेजूच्या ह्या बागांत वांटो घेता तेन्ना जायते फावटी घडये आमी हालतां दोलता, कित्याक आमचो बावाड तीर ना. जायते फावटी देवान आमकां दिल्ले बरे साक्रामेंत ताचो उपयोग आमी करना. देखीक संदानाचो साक्रामेंत, कुमसाराचो साक्रामेंत आमकां गरज दिसपोटी देवाच्या संबंदांत आमी जियोंक. हो संदानाचो साक्रामेंत जायते फावटी आमकां आदार दिता. उदीक आनी उदीक बोलिश्ट आमी जावं, आमचेरूच झुजूंक, आमचेर वायट येता तें आमी नपयत करूंक. जायते फावटी घडये हो संदानाचो साक्रामेंत आमकां आदार दिता दुसऱ्याक एक बरी देख जावं. जायते फावटी ह्या साक्रामेंता अदीक आनी अदीक आमचें जिवीत उत्मीकपणान जियोंक आमकां आदार मेळटा. तेन्नाच की भाव भयणीनो, सगळे वायट परिणाम आमचेर येवपाचे आसात वो दुसऱ्यांचेर आमी हाडपाचे आसात ते जायते फावटी आमी वाटायता. आज जेजू म्हणटा, म्हज्या बागाक ना तो म्हजे आड आसा आनी म्हजे बरोबर पुजायना तो शिपडायता. पुजावंक आमकां ह्या संवसारान जायत्यो सवलत्यो मेळटात. बरीं उतरां, बऱ्यो करण्यो, बरे भाशेन दुसऱ्यांच्या आदाराक पावंक, बरे भाशेन दुसऱ्यांचे सेवक जावंक, बरे भाशेन जें वायट घडटा ताचेर निशेध मारूंक, बरे भाशेन लॉन्च घेनासतना आमचो वावर करूंक, बरीं उतरां दुसऱ्यांक दिवंक, बरे तरेन दुसऱ्यांचो मोग करूंक, बरे तरेन आमच्या जिवितान फामिलीचे मनीस आमी जाता तेन्ना उदीक आनी उदीक आमच्या कुटुंबाक उत्मीक वाटेन आमी वाड हाडूंक. कितले फावटी आमी करता तें आमकां विचार करुया. जायत घडये आमचे लागीं अस्कोताय आसात, पूण जायते फावटी आमी म्हणटा मनीस अस्कोत आनी हीच निमतां घेवन आमी सगळीं वायट करूंक पावता. आज जेजू आमकां म्हणटा, म्हज्या बागा ना तो म्हजी राड आसा. आमी घडये देवाच्या बागाक जायते फावटी नात आनी आमची काळजां आमी दारून केल्यान. देवाची काकलूत आमकां मागुया. उदीक आनी उदीक मोबाळाय, उदीक आनी उदीक खालतिकाय, उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान देवाचें राज विस्तारूंक आमी वावरुया. हीच कृपा आमकां मागून दिवया. गायन घेऊया C21, पेज नंबर 37. C21. कितें करता
म्हज्या भावने म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागत. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या प्राणांतल्यान वयलें आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, तुज्या भुरग्यांची काळजां सगल्या खोटापणांतली नितळ कर आनी अशें तांची दानां तुका मानूं. खरें सूख तूं तांकां भासायताय देखून फोटकिऱ्या दादोसपणाक ती लोबदोना कर हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सूर काडयांचो तां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणीचो. आमचे वंदावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बोडान. सोदतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सोरोनांत तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुता भोगतां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दोलवरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सुरी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामे घेता जय. उत्सुरी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सूर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दुसरो भावार्थाचो गूट उचारतल्यो. भावार्थाचो गूट उचारुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी एक आलसींतलें पियेताव. तितले फावटी तूं वैभवान येसो आमी तुजें मरण करताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनू शिवणपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. मागुया मोरायस आनी क्रेसेंत आमचे भाव पिडेंत आसात तांकां इलाज मेळूंक आनी उदीक भलायकी तांची परतून येवंक तांचे खातीर आमी मागुया. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मतान सोर काडीत कामानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सुरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेक तांव आमकां तुजी उदार काकलुतीत सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घालन तुजी कुशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळजो. जियेतान रासूं चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे माय मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिनिये संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिनिये संवसाराचे पाप काढले आमची काकूत कर. देवाचे शिनिये संवसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकपडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Jesu moja hilkul mozotmo mushang salyan tachi vitu zegli tori tuje kalismo atole maka dosos solun wazunaka tori tuje kalismo atole maka dosos
तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीवना गोरिबाचे तुवें बिराड घेतलें दुर्बलांगेर जेजू भितर सोडलो तुजे सुगून तुजी उमेदसाय घेवन ये जेजू कुडीक घालसार मोच्या तुजे सुगून तुजी उमेदसाय घेवन ये जेजू कुडीक घालसार मोच्या जतनायेन आमी तुजे कायदे सांबाळच्याक तुवेंच ते पुरगूड केले तुजे कुशीक सदांच पाडो दिवच्याक म्हजे पांय म्हजी चाल तीर आसूं दी प्रार्थुया प्रितीवंत बापा दिव्या जिवीत दिता त्या जेवणान तूं आमकां पोसताय ताचे गोठायेन आमकां पातकांतली उबारून तुजे कुरपेंत मोयपासान सांबाळ आनी गुटाच्या रुपान आमी घेता ते तुजें दिव्य जिवीत आमचे नवे जिणेचे दिसपोटे चालींत दिश्टी पडून दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं फाल्यां शुक्रवार फाल्यां 5:30 वरांचेर कुर्साची वाट जाल्या उपरांत मीस आनी उपरांत आमी किरीत पवित्र संस्काराची बोसण करतले आनी रेतीर करतले म्हणटूच मागता लोकां लागीं ह्या रेतीराक तुमी किरीत भाशेन हाजीर जावंक रेतीर जातलो 6:30 वरांचेर 6:45 वरांचेर कसो सुरू जातलो आनी मागीर 9 वरां पर्यंत तो रेतीर चालू आसतलो तशेंच दुसरे दिसा 7 वरां ते 9 वरां पर्यंत हो रेतीर आसतलो आनी तिसऱ्या दिसा मागीर तो दुसऱ्या घोडयेक आयतारा दिसाक आमचे लागीं हांगासर करंट ना म्हणटकूच दुसरे 3:30 वरांचेर सुरू जातलो म्हणटकूच चतुर आयदोची सकाळचो आसचो सांजचो 3:30 वरांचेर सुरू जातलो मागता लोकां लागीं सगल्यांनी ह्या रेतीरांत भाग घेवन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन घेवया I9 पेज नंबर 119 I9 जेजू मोच्या तुझे रावपाक येता बोसूं मोची So